Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मेन आशिल्ले की क्लोज्ड जी कमर्शियल एक्टिविटीज आहा त्यो 100% चालू करच्यो कित्याक आतापर्यंत 50%चेर आशिल्ल्यो. So it was like unanimous decision that everything has to be started which are commercially closed हातून ज्यो एक्टिविटीज आहा त्यो 100% जावच्यो एटलीस्ट वेरिंग अ मास्क. कित्याक सोशल डिस्टन्सिंग जे आसा हें थिएटरान बिटरान तशें तुका एक सोडून एक जावपाचें ना पॉसिबल. बट एवरीबडी शूड वेअर मास्क, सॅनिटायझेशन बी करपाचें. तांचो AC बी आहा तो एज पर द गायडलायन्स तांणी मेंटेन करून जाय ACBC अशें करून आनी सॅनिटायझेशन सारकें करप. आय थिंक वी हॅव गिवन दोज गायडलायन्स. दीस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट ऑल क्लोज्ड कमर्शियल एक्टिविटीज एक जालें. दुसरें आमी अशें डिसिजन घेतलां की स्कुलां ऑल्सो कॅन गो अप टू 100% कॅपॅसिटी. आतां ते एक एकट्या म्हाका एक एकटो बसयता थंय 2 भुरग्यांक सुद्दां बसोव येता. नॉर्मल एज्युकेशन एक्टिविटी सगळ्यो चलपाच्यो. आनी इनकमिंग जे बॉर्डरीचेर एक प्रॉब्लेम आशिल्ली. बॉर्डरीचेर वी हॅव डिसकंटिन्यूड बॉर्डर एग्जामिनेशन. We have just said that everybody should be vaccinated who comes in. Even for these activities, commercial activities, everybody should be vaccinated who should come for the movies. Everybody should be vaccinated who comes for any other activities in the commercial way. कॅसिनो बी सगळे येयले. Anything which is commercial, which is closed. ओपन हाका सध्या काय रिस्ट्रिक्शन्स काय ना. देर वॉज अ डिस्कशन ऑन ओपन मास्क घालपाचें ना सगळ्यांनी काय ना. पण वी हॅव सेड दॅट वी कंटिन्यू विथ द मास्किंग इन ओपन. दिस मास्क आसप कंप्लीट गरजेचें आसा. एक्टिविटी द डिस्टन्स मे नॉट बी दिस क्रायटेरिया बट मास्क इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया. आणि बोथ वॅक्सिनेटेड आसपाक जाय. इवन फॉर स्विमींग आणि स्पा ऑल्सो विल बी ओपन एट 100%. जिम ऑल्सो 100%. जिमान फक्त आमी सांगलां काय मातशें डिस्टन्सीस मातशें वाडोवचें पडटलें बिकॉज दे नॉर्मली स्वेट. आणि त्यांना एक्सरसाइज करता तेन्ना काय फुल्ली सगळे जाण मास्क घालू शकना. सो मे बी द लिटल बीट मोर डिस्टन्स दे हॅव टू कीप in between the two machines when they are doing treadmill and other things. So that is sufficient because that can be controlled. It's a very controlled activity because तांचे members आहात ते देतात. सो तांकां टायमिंग बिमिंग दिवन दे कॅन मॅनेज द शो. ओके, हे तुमचे डिसिजन्स आता गव्हर्नमेंटाक वयतले. आयज आमचे कडेन सांगला की मिनिट्स आपूण टायप करून धाडटा म्हणून. And it can go today or tomorrow to the government and the government will take a decision or task forceची meeting असतली काय ना म्हाका खबर ना. So that is up to the government to take a further decision on this. ओके, ओवरऑल सिनारियो कोविडाचो पळयलो जाल्यार केंद्राकडच्यान आनी कितें रिलॅक्सेशन? It's very much under control. We asked how many are admitted. They have already closed down the super specialty block. Super specialty block totally closed down. There are only 5 inpatients are. They are all in the main GMC च्या हातून आसा. Okay. So it is very unlikely. And जे नवीन जो तो डेटा आयला about Omicron, which is almost 80% are Omicron cases. बाकीचे थोडे डेल्टा आहा, थोडेसे B159 कितें तरी नवे 1-2 हेवटेन आसा स्ट्रेन. But they are not causing any problem. So I have actually suggested that all the जे पेशंट मरतात in because of COVID, तांचे तांणी सॅम्पलिंग करून they have to identify their Omicron, Delta or something else. ओके, सो ताणें सांगलें की हाज्या फुडें दे मायट डू बिकॉज तांचे कडेन तो डेटा ना की बाबा आतापर्यंत जे 100 काय 150 लोक आमचे गेले इन थर्ड वेव दे वेर ड्यू टू Omicron और डेल्टा हाजेर काय डेटा ना आमचे कडेन. सो बट नाव आमी पयलीं धाडिल्ले सगळे जे आशिल्ले तांचो सगळ्यांचो डेटा आयला आनी ऑलमोस्ट 80% आर Omicron. ओके, गोंयांत न्हू ती फॅसिलिटी मशीन येयला पण ते ओमायक्रॉन बी हे करपाक मशीन आयला तांचे सगळे रेडी स्टार्ट जावन तेजेर कितें डिस्कशन बी जालें? विल टेक मे बी अनदर 15 days at least. प्रॉब्लेम कितें जाला हितून? No, that is because the trained manpower is required. They have manpower. तांचे लोक जे भायरसून येवपाचे आशिल्ले स्पेशली बिकॉज दॅट मशीन इज अ व्हेरी डेलिकेट मशीन आनी सोफिस्टिकेटेड मशीन आसा. सो तांकां जे येतले न्ही ते येवपाचे दे आर ऑलरेडी लँडेड इन इंडिया. मे बी इन अनदर 8 to 10 days, मॅक्झिमम 15 days इट शूड स्टार्ट. ओके, केंद्राकडच्यान आनी कितें सूट बी मेळपाचें तुमकां लक्षणां दिसता? केंद्राचे आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट केंद्र द ओनली प्रॉब्लेम इज लेफ्ट नाव इज टू रिमूव द डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट. म्हाका दिसता 31 मार्च पर्यंत ताणें ऑलरेडी एक्सटेंड केल्लो आसा. ताच्या नंतर इफ एवरीथिंग रिमेन्स अंडर कंट्रोल देन दे मे लिफ्ट द डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट. लिफ्ट करता काय ना हें पळोवचें पडटलें कित्याक इन टर्म्स ऑफ फ्लायट्स कमिंग इन अँड ऑल एवरीथिंग इज नाव रिलॅक्स्ड. अदर दॅन वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट यू डोंट नीड एनीथिंग. इंटरनॅशनल फ्लायट्स तांकां 2% चॅक करता. अजून पर्यंत काल सुद्धा 2 फ्लायटी आयिल्ल्यो म्हूण ताणें सांगलें. दे हॅव चॅक 2% ऑफ दॅट. नथींग वॉज पॉझिटिव्ह.